कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या सदाशिवगडार ऐतिहासिक स्मारक किल्ल्याची हानी, स्थानिकालो आरोप. कारवाई करणा जाल्यार उग्र आंदोलनाचो इशारो. कारवार इतिहास प्रसिद्ध सदाशिवगड किल्लो हो 16व्या शतमानात सोंदेचे सदाशिवरायान बांदिल्लो किल्ल्याक तेमगे चल्यान पूर्ण रूप दिल्ले. गोंयच्यान येयल्ल्या पोर्तुगीजांतल्या धाडीत कर्नाटकाच्या समुद्र किनारी भागाच्या समुदायाक या किल्ल्याचे रक्षणासाठी सहाय्य जाताले. छत्रपती शिवाजी महाराजान या किल्ल्यार आपल्या कारकिर्दीत 2 वेळा भेट दिल्ली असो उल्लेख असा. हिंगा सुमार 400 वर्षां पयले एक ऐतिहासिक दुर्गादेवीचे मंदिर निर्माण केले असा. ते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खात्याचे प्रमुख स्मारक म्हणून इतिहासात नोंद जाल्ले असा. जाल्यार प्रवासोद्यम खात्याच्या अधिकाऱ्यान या सदाशिवगडच्या किल्ल्याचे जंगल लॉज अँड रिसॉर्टा तर्फेन अभिवृद्धीच्या नावान किल्ल्यार आशिल्ले बृहत आकाराचे फातर फोडून किल्ल्याचेर एक रेसॉर्ट बांदचे काम चालू केला. जाल्यार या प्रसिद्ध किल्ल्यार हे काम करतले जाल्यार स्थानिक संबंधित अधिकाऱ्या कडच्यान परवानगी घेयली ना. या ऐतिहासिक प्रसिद्ध किल्ल्याक अभिवृद्धीच्या नावान 100 पेक्षा जास्त रूख मारून पर्यावरण नाश केल्ल्या अधिकाऱ्या विरुद्ध पोलीस तक्रार दाखल केला, अशें आंदोलनकारां वतीन ज्येष्ठ वकील किशोर देसाई हेमी माहिती दिला. काळी न्हंय आणि अरबी समुद्राच्या संगमाचेर आशिल्ल्या या किल्ल्याचे सुंदर किल्लो निर्माण केल्लो असून परंपरागतच्यान या स्थळार भेट दिवन या किल्ल्यावयल्यान काळी संगमात सूर्यास्त जावचो पळोवंक शेकड्यांशी प्रवासी येताले. जाल्यार आता या जाग्यार प्रवासोद्यम खात्यान एक गेट घालून सामान्य जनतेक काही महिन्या फाटल्यान प्रवेश निर्बंध केला. धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्व आशिल्ल्या या स्थळाचे प्रवासोद्यम खात्यान हानी करून दवरला. हेज विरुद्ध अनेक संघ संस्थे मार्फत चित्ताकला पोलीस ठाण्यार तक्रार दाखल करू गेल्यार तक्रार दाखल करचे सोड PSIन उलट तक्रार दिनाकात अशी ताकीद दिली. पोलीस संघ संस्थेच्या जबाबदार व्यक्ती कडेन अशें वागल्यार सामान्य जनतेक न्याय कसो मेळटलो असो प्रश्न उपस्थित केलो. पत्रिकागोष्ठी घेवन संबंधित संघ संस्थेन हेजो निशेध केलो. हेजेर पोलीस ज्येष्ठ अधिकाऱ्यान लक्ष घालूं जाय अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. समाजसेवक अशोक महादेव राणे हेमी शिवाजी किल्ल्यार जंगल लॉज अँड रेसॉर्ट तर्फेन केल्ल्या हानीची व्हिडिओ चित्रण करून सार्वजनिकाक सत्य परिस्थिती जाणीव करून दिला. वरिष्ठ संबंधित अधिकाऱ्यान या विशयात लक्ष घालून हे काम थांबयन जाल्यार सगळे संघ संस्था समाजसेवक मेळून उग्र आंदोलन करतले अशी मनवी जिल्हाधिकारीक दिला. या वेळार एडव्होकेट किशोर आर देसाई, एडव्होकेट अजय के देसाई, सनातन स्वराज संघाचे कारवारचे विनायक के सावंत, श्री दुर्गादेवी देवस्थान अध्यक्ष अनिल कलगुटकर, शिवाजी बॉयज सदाशिवगडचे धीरज राणे, कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना अध्यक्ष समाजसेविका श्रीमती उषा राणे, कोंकण मराठा मंडळ सदस्य अशोक महादेव राणे, रोटरी क्लब कारवारचे सेक्रेटरी आनंद यासनायक, चित्ताकुला ग्रामपंचायत सदस्य दिलीप गजिनकर, उल्हास तळेकर आणि खूपशे संस्कृतीप्रेमी हजर आशिल्ले. जय भवानी. हो आमगेलो सदाशिवगड फोर्ट हेका सदाशिवगड किल्लो म्हणटात आणि हो किल्लो 16व्या 17व्या शतमानाक त्यानपासून हिंगा आसा. आनीक ही कमान म्हळ्यार भितर घुसची वाट आणि हो आता सध्या हेमी जंगल लॉजान एक हिंगा रिसॉर्ट करून येवन रस्तो बी केल्लो आसा. आणि ह्या गेटीक पयल्या ही तांब्याची गेट आशिल्ली. तांब्याची गेट आनी फुल दरवाज आशिल्लो. ती नंतर खंय गेली खबर ना. आणि ती आता हेजी गेट करून येवन दवरला आसता हेजे रोडाची लोखंडाची. आणि ह्या किल्ल्याचेर आता नवीन नवीन बिल्डींग बांदूंक लागला. थंय वयर जे व्हड आमगेले फातर आशिल्ले ताका ड्रिल करून येवन थंय परत ताची वाट लागून येवन तेजे नंतर हिंगा 2 तोप पयलीं तर तोप खूब आशिल्ले. ते तोप खंय गेले म्हण खबर ना. आनी 2 तोप सद्या आशिल्ले. जेन्ना हे रिसॉर्ट स्टार्ट केले तेन्ना ते 2 तोप आशिल्ले बी ना. आनी अशें बरेंच कितें हिंगा हें केलें आसा. आणि हा मुखार वचून ते सगळे व्हिडिओ करून घेवन तुमकां दाखयता. हे आता दुर्गादेवी प्रसन्न म्हणून हिंगे एक तुळस दिसता. दुर्गादेवी स्थापन केले आशिल्ली थंय. हेजो बी एक वेगळो इतिहास आसा. हे मुखारले व्हिडिओ आता आमकां जरा शॉर्ट व्हिडिओ करूं जाय. मुखारले व्हिडिओ हेजे पुरा डिटेल्स हांव तुमकां सांगतलो. पळय हेंच्यांनी आतां रोड करून त्या आवडे वणत बी
पहिला जो पगार आशिल्लो तो बीन फड तयार आसता तेमगेले आनी हिंगे फातर भितर खावन घेवन हे बाजूक करून उडयला कितें म्हूण कळना आनी कितें झाड मारलात काय कोणी परमिशन घेला दिला काय आमकां खबर ना अशें पुरा हे सगळें कितें करून घेवन पुरा आमगेले पोर्ट म्हणल्यार हे जो किल्लो आसा हो वायट गो ताका गव्हर्मेंट कायद्या प्रमाणे हेका काय हो प्रोटेक्टेड पोर्ट म्हण आसा हिंगा कसले डॅमेज करचे जायना जाल्यार जेन्ना जंगल लॉज हिंगे वत लागून हे पुरा काम चलू लागला आता वयर आनी दाखयता हे 2012 नंतर हे जे बिल्डींग जाल्ली हिंगा हे जंगल लॉजान जेन्ना हिंका काम सुरू केल्लें ते एक्चुअली तेन्नाच लोकांना ताका हे करूंक जाय आशिल्लें कित्याक म्हणून एज पर द प्रोटेक्टेड पोर्ट म्हणल्यार तर हिंगा काही करचें जायना बिल्डींग बांदचें जायना कसलें करचें जायना ते आशिल्लें तशें उरचें जाय म्हण आसा जाल्यार बी हेमी खंयचे केल्ले आमकां खबर ना लोक तितले जागृत जाल्ले निमित्ती हेमगे सगळे चलून गेले आतां आमी हेजे बद्दल DC कडेन आनीक आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक तेमकां बी सगळ्याक कळयलें आसा आनी मनवी दिल्ली आसा नाजाल्यार आमी मोठ्या प्रमाणात स्ट्रायक करतले हे सुद्दां आमी सांगिल्लें आसा हे पळया हे बी नवीन आतां इतल्या लेंटर लेवला वचून दवरला आनी आमी पयर ते पंचायती कडेन तक्रार केले नंतर पंचायती वाले सगळे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सगळे येवन हिंगे स्टॉप करून तेंका नोटीस स्टॉप करचे नोटीस दिले आनी तेन्ना मात सद्या हे काम थांबून दवरला आमी आनी हे ओल्ड हे केन्ना जाल्यार कितें जाल्यार आमकां कांय खबर ना आनीक हे एक्चुअली पुराय बेकायदेशीर केल्लें आसा हे केन्ना केल्लें आनी कोणी हाका परमिशन दिल्लें म्हण कांय खबर ना आनी हे मुखार आतां परत आमी वयर त्या रोडा हे तुगेले व्हडलो फातर आसता एक अशें कडेन वयच्या बाबा हिंगे व्हडलो फातर ताका एक कन्नडान बंडेगल्लू म्हणटा म्हळ्यार एकच फातर हो फुल्ल फातर हो एक आसा आनी हेजेर वयर तेमी ते बिल्डींग मातशी तयारी करून घेवन ते पुरा फातरार ड्रिलींग आनी बिलींग करून पुरा फातराचे हाळ गेला आनी ते एनी टायम क्रॅक बी सुटूंक शकता आनी त्या वटेन हायवे आसा ते क्रॅक सुटूंक गेले तर तो कोसळत तर पुरा लोक कितले लोक वयता म्हूण सांगचें जायना आनी ताजे भितर कायद्या प्रमाणे हांगा एक्चुअली डील करून काही करचें जायना पूण खंयचे ओल्ड जे एनवायरमेंट्स आसात मॉन्युमेंट्स आसात ते केन्नाय वायट करचें जायना कायद्या प्रमाणे आसा त्या कायद्या प्रमाणे गुण जाता आनी पळय हिंग पळयला जाल्यार तशें करून दवरला वयर सुद्दां तुका पुराय डिटेल्स मुखार दाखयता हे पळय हांगा ह्या वटेच्यान आमगेलो नॅशनल हायवे आसा IRB अंडर आसा आनी हिंच्यान हे कट करून घेवन ते फाटीं रोड केल्लो रोड केला जाल्यार अशें आमकां कोणाक घर बांदल्यार IRB वाले कितें म्हणटा परमिशन हाडून गव्हर्मेंट परमिशन म्हणटा परमिशन हाडूंक गेल्यार कितें म्हणटा आमकां प्रायवेट घर बांदता तेंच्या 30 फूट सोडूं जाय 60 फूट सोडूं जाय आनी हांगा गेल्यार हांगा कारवार नॅशनल हायवे गेल्यार 60 फूट सोडूं म्हणटात मंगुरा गेल्यार 30 फुटान जाता म्हणटात पण हेमगेले हिंच्यानच पळयलें जाल्यार 5 ते 6 मिटरा वयर आमी सोडिल्ली बीन ना आनी हो जो आमगेलो हो फातर आसा त्या फातराक पुरा ड्रिलींग केला आमी दाखयता मुखार दाखयता या बस काउंट करा पिलर काउंट करा बोती मागून तेचे भितर बोते ड्रिलींग बोती मारला पुरा लायनीशीर सगळे बोती मारलात तशें वयर बी मारलात आनी जशें हे बोती मारिल्ले निमित्त पुराय आनी हो कट जावन एनी टायम ते क्रॅक येवन कट जावन तो त्या वटेन हायवेचेर पडूंक शकता आनी कितले लोकांक तेजे प्राण जावता म्हणून सांगचें जायना आनी हेजे बद्दल आमी ऑलरेडी DC कडेन सगळ्याक कळयलें आसा आनी IRB बी आमी कळयतले अशें खंयचे हे आमगे डॅमेज करूं जायना म्हणून आमी मनवी दिला आनी आमी आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट धारवाड तेमकां बी धाडिल्लें आसा कारण हेजे कोणी केला तेजेर ताबडतोब FIR करून केस करूं जाय म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता जेन्ना हे प्रोटेक्टेड पोर्ट म्हणल्या नंतर हे कोणा हिसाबान कशें कितें काम करून कितें करून हात गावडले आनी हिंगा पयले तोप आशिल्ले 2 ते तोप बी खबर ना तेजे ह्या वटेन न्हय करता नाशिल्ले लायिल्ले पण ते बी नाच जावन गेले हालीं म्हण आशिल्ले हे आमगेले जेन्ना जंगल लॉज बी आशिल्ले पण जंगल लॉज नंतर सगळे गायब जावन गेला हे टोटल 14 पिल्लर घालूंक आमी अशें करून होल मारले की खांब्याक 4 घाल्यात आनी 4 म्हणल्यार टोटल कितें जालें ते 56 होल टोटल 56 होल हेका ड्रील करून घेवन मारलात म्हळ्यार हो फातर कितले हे जालो जातलो आनी क्रॅक येतले आनी कितें जातलें तुमी विचार करा आनी जर तर हिंगा आमगेले कोणी अधिकाऱ्यान तर हेंचेर एक्शन घेतलें ना तर आमकां मोठ्या प्रमाणात हे सगळे लोक एकत्र जावन स्ट्रायक करचे पडटलो आनी तुमी तेन्ना सगळे जाण आमी डेट डिक्लेअर करतले तेन्ना तुमी सगळे जाण येवचे पडटले आनी तुमी सगळे जाण हो आमगेलो पुरातन काळाचो आमगेलो जो हेजे वयल्यान आमकां सदाशिव म्हणून गांव पडिल्ले आनी सगळे आजूबाजूचे लोक हांगा येवन आमगे सगळे येवन वयताले आमगे पयलेचे जे कोटे आसा म्हळ्यार जो किल्लो आसा हो पळोवन घेवन समाधान जाताले तस म्हण तुमी सगळे जाण इंट्रस्ट घेवन आमकां सपोर्ट करचो आनी तुमी सगळे जाण येवचे इतलें सांगता नरसिंह मार्केट कारवार तुमकां गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां
शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.